नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जम्मूच्या उधमपुरांत वेंचणूक जनसभेक संबोधीत केले. जम्मू काश्मीराक राज्याचो दर्जो मेळटलो. प्रधानमंत्र्यांनी जम्मू काश्मीरांत सगळ्यांक समान दर्जो दिला. जम्मू काश्मीरांतल्यान 370 कलम रद्द केल्या उपरांत घराणेशाहीची दुकानां बंद जाली. विरोधी पक्ष नवरात्राच्या दिसांनी नाकाशिल्ले व्हिडिओ घालून लोकांच्या भावनांकडेन खेळ करता अशी टिका प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार केली. नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना आप किस मनसा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं और वो मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं. गृहमंत्री अमित शाह हांणी उत्तर प्रदेशातल्या मुरादाबाद शारान आयज एका प्रचार सभेक संबोधीत केले. ह्या वेळार उलयतना गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगले भाजपा सरकारान आतां मेरेन राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर, जम्मू काश्मीरातले 370 कलम रद्द करपा सयत खुबशीं आश्वासनां पुराय केल्यात. 500 वर्सां उपरांत 17 एप्रिलाक भगवान रामलल्ला आपल्या स्वताच्या मंदिरान आपलो जन्मदीस मनयतलो. समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आणि काँग्रेस हे तिनूय पक्ष राम मंदिराक विरोध करताले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां तिसरे फावट प्रधानमंत्री केले जाल्यार भारत संवसारांतली सगळ्यांत व्हड तिसरी अर्थवेवस्था जातली अशें अमित शाह हांणी मुखार सांगले. 2014 और 19 दोनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उसका सबसे बड़ा कारण मेरा उत्तर प्रदेश है. सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश है. 2014 में 73 सीटें और 19 में 65 सीटें दी और इसी के कारण मोदी जी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बने. मगर इस बार तीसरी बार बनाना है. ना 73 चलेगी ना 65 चलेगी. इस बार 80 की 80 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जा. आम आदमी पक्षाची फुडारी आतिशी म्हालेना हांणी आयज दिल्लींत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगले दिल्लींत राष्ट्रपती राजवट लागू करपाचो सध्या कट चल्ला. अरविंद केजरीवाल सरकाराक विधानसभेत भोवमत आसा तेन्ना राष्ट्रपती राजवट लागू करपाचो प्रश्नूच उद्भवना अशें आतिशी हांणी मुखार सांगले. दिल्ली की चुनी हुई सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है. हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपती शासन लगाने वाली है. वेंचणूक आयोगान लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या पांवड्याची अधिसुचोवणी जारी केली. ह्या पांवड्यार गोंयासयत 10 राज्य आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशासयत 94 सुवातींचेर वेंचणूक जातली. गुजरातांतल्या 26 सुवातांचेर, कर्नाटकांतल्या 14, महाराष्ट्रांतल्या 11, उत्तर प्रदेशांतल्या 10 आणि मध्य प्रदेशांतले 8, छत्तीसगडांतले 7, बिहारांतल्या 5, आसाम आणि अस्तंत बंगालांतल्या दर एकी 4 सुवातांचेर, गोंय, दादरा आणि नगर हवेली तशेंच दमण आणि दीव हांगच्या दर एकी 2 सुवातांचेर आणि जम्मू काश्मीरांतल्या 1 सुवातीचेर मतदान जातले. तिसऱ्या पांवड्यावेले वेंचणुके खातीर 19 एप्रिल मेरेन उमेदवार आपले अर्ज भरूंक शकता. अर्जाची छाननी
20 एप्रिलाक जातली. 22 एप्रिलाक अर्ज फाटीं घेवपाक मेळटले आनी मतदान 7 मेक सकाळी 7 वरांचेर सुरू जावन सांजे 6 वरां मेरेन चलतले. मध्य प्रदेशांतल्या बेतूल मतदारसंघा खातीर अधिसुचोवणी जारी केल्या. बहुजन समाज पार्टीचे उमेदवारांक मरण आयिल्ल्या कारणान दुसऱ्या पावंड्यार जावपी मतदान स्थगीत जाल्ले. केंद्र आणि राज्य सरकाराच्यो येवजण्यो मतदारां मेरेन पावोवपा खातीर तयार केल्ल्या व्हिडिओ प्रचार रथाचे उक्तावण भाजपा प्रदेशाध्यक्ष खासदार सदानंद शेट तानावडे हांच्या हस्तुकीं आयज पणजेंत जालें. ह्या कार्यावळींत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, दत्ता खोलकर, शांताराम नायक, किशोर शास्त्री आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलें की भाजपा उमेदवारांच्या प्रचाराच्यो 2 सीडी पुराय जाल्ल्यो असून लोकांचो प्रतिसाद पळयतकीच भाजपाचे उमेदवार भरघोस मतांनी वेंचून येतले अशी खात्री जाता. भाजपाचे दोनूय उमेदवार 16 एप्रिलाक आपले उमेदवारी अर्ज दाखल करतले अशें तानावडे हांणी मुखार सांगलें. आज दोनांचे परमिशन जालें आनी ते आनी 1-2 दिसांनी आनी 2 रथ आमी सुरू करतले. आज जो रथ गेला तो पांद्रे मतदारसंघांतल्यान सुरवात जातलो आनी एक फोंडा मतदारसंघ आनी संपूर्ण दिसभर त्या मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीच्या डबल इंजीन सरकारान जी डेव्हलपमेंट कामां आसात, विकासाची कामां आसात, विविध योजना आसात, ह्या संदर्भातली माहिती दीत हे संपूर्ण गोंयभर प्रत्येक मतदारसंघा भितर फिरतले. 23 एप्रिल पर्यंत हांचो पयलो रावंड जो आसा पूर्ण जातलो आनी मागीर परत दुसऱ्या रावंडाक ह्या सगळ्या मतदारसंघा भितर परत ते रिपीट जातले. नॉमिनेशन आमचे दोनूय उमेदवार जे आसात ते नॉमिनेशन 16 तारखेर आमची दक्षिण गोवा उमेदवार पल्लवी श्रीनिवास जंपो हांचे सकाळ 11 सुरू जातले आनी नंतर आमचे उत्तर गोंयचे उमेदवार श्रीपाद भाऊ नायक हांचे उत्तरेच्या कलेक्टर ऑफिसान 12:15 सुमार जातले. संजीवनी लायफ बियॉन्ड कॅन्सर वतीन पणजे 3 दिसांची कार्यशाळा आणि इंटिग्रेटिव्ह कॅन्सर केअर विशीं राष्ट्रीय परिशदेचें आयोजन केलां अशी माहिती लायफ बियॉन्ड कॅन्सरच्यो संस्थापक रुबी अल्हुवालिया हांणी काल पणजेंत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली. 18 एप्रिल दिसा राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांचे हस्तुकीं राष्ट्रीय परिशदेचें उक्तावण जातलें आनी देशभरांतल्या खुबशे प्रतिनिधी उपस्थित रावतले अशें तांणी मुखार सांगलें. People who are in the field of nutrition, people in the field of psychotherapy, people into the field of yoga, and everybody else who is into this healing space for cancer is coming together to put out this narrative that what cancer needs is to work together so that the cancer care becomes patient-centric. We also have patients who are coming from all over the country, and we are doing a 3-day workshop for them, which would involve a lot of sessions around the 3 pillars that I talked about. So the effort, again, to reiterate, is to create this new narrative in cancer care, which is integrative cancer care. BRS फुडारी के कविता हांका CBIन रावज एव्हेन्यू कोर्टान सादर करून चवकशी करपा खातीर 5 दिसांचो रिमांड मागलो. CBIन सांगले की के कविता ही सोरो घोटाळ्या प्रकरणान मुखेल दुबावीत जावन आसा. आम आदमी पक्षांत 100 कोटी रुपया लाच दिवपाच्या प्रकरणात तांचो हात आसा. इतले मजगतीं सोरो घोटाळो प्रकरणांतले आनी एक आरोपी मनीष सिसोडिया हांच्या न्यायालयीन कोठडीन 24 एप्रिल मेरेन वाड केल्या. भाजपाचे फुडारी मनोज तिवारी हांणी हे विशींचे मत उक्तायतना सांगले की दिल्ली सरकार सध्या कायद्यातल्यान प्रशासन चलयता. आयज IPL क्रिकेट सर्तीन दिल्ली कॅपिटल्स आनी लखनौ सुपर जायंट्स हांचे मजगतीं लखनौ सांजेच्या 7:30 वरांचेर खेळ जातलो. काल मुंबयन वानखेडे स्टेडियमाचेर जाल्ल्या मॅचीन मुंबय इंडियन्स पंगडान रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर पंगडाक 7 विकेटींनी हारयले. बंगळुरू रॉयल चॅलेंजर्स पंगडान निर्धारीत 20 ओव्हरींनी 8 गडी वगडावन 196 धांवड्यो काडल्यो. मुंबय पंगडान जैता खातीर जाय आशिल्ल्यो 197 धांवड्यांची मोख 15 ओव्हरी 3 बॉलांनी आनी 3 विकेटींनी साध्य केली. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.